to accept that the fear that we had कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो चुका है. हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी. बहुत खूब, बहुत खूब. तो आ चुका है. जो भी हमें डर था, जो भी वो अनस्पीकेबल फियर था, वो है. वी आर लिविंग इट नाउ. वी आर एट दैट मोमेंट जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं, और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं, सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं. Like I don't even know what the reason is. I think that it becomes absolutely imperative to ask ourselves, what do we do? What do we do in a society when we are more bothered by the fact that a stand-up comic heckled someone in a flight than we are bothered by the fact that people are roam around with guns and shoot? What do we do with this concept of civilization that doesn't consider murder wrong but considers impoliteness to be a crime? What do we do with that concept of civilization? What do we do when the people who are supposed to enforce law and order do not believe in the law themselves? That is the question to ask ourselves. We are ruled by a government that does not believe in our constitution. We are ruled by police forces that do not believe in the constitution. It seems we are now in a situation where our courts are not sure whether they believe in the constitution or not. What then do we do? And it seems to me that, as everyone has said, that path is clear to us, and it has been shown to us by y'all, whoever of y'all have been part of the protests, by the students, by the women, and by the citizen protesters. It is to resist. And I think, just taking a cue from what Rasika said, I think it's imperative to understand that this is not one government. This is that same shitty ideology, and I'm sorry I'm not being polite, because you know what? Your politeness. Really, your politeness. Yeah, because really this is all we have anymore as law-abiding citizens. At least it's not yet criminal to swear. And I think, taking a cue from what Rasika said, it is to understand that this is a 90-year project. This project began in 1925. And it continues. So what we are seeing today is really very hard work. I mean, credit where due. They're all very hard-working, diligent, disciplined people. This is 90 years of work. So we have a long road ahead of us. But I think that hate and that enemy, it's not just in one government or one people or one jackass minister who makes a speech that incites some young, bigger jackass to pick up a gun. I think the fight is at home. It is also that threat and that enemy is that thinking that we get every morning on our family WhatsApp groups that we feel too polite to respond to, because we're well-bred people. We're good children. Our parents taught us manners, so we don't reply to that uncle or that aunt or that dada, dadi, whoever it is, because we're polite and we don't want to fight. But you know what? I think the time is to actually start answering those messages on those WhatsApp groups. I think that when we talk about resistance, which is really the only way forward, I think we have to find ways to resist at every step, at every single step. I would urge all of us, and I'm sure you all agree, but still, again, bears repetition. I think we should see Kunal Kamra's act as an act of resistance. That is an act of protest. It doesn't have to be polite.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. रेमेडियस आनी दुमेना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाची 25 वर्सां आयज मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो गोराबो देवाच्या मोगान भरूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ग्रिजोलियो आनी क्लेमेंटिना मिनेझीस गामा हांचे पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोविन पेरेरा, मेल्विन फेर्नांडीस, जेसन दा कॉस्टा, लिव्रामेंट डायस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचें जिवीत सुफळ करूंक मागुया. आयज आमचो गोंयचो लिबरेशन डे, मुक्ती दीस. देवाक दिनवासुया 60 वर्सां भरतात देखून आनी तेच बरोबर आमकां खरी मुक्ती व खरें लिबरेशन मेळचे पासत हे मिसाचे भेटेन सगळ्या लोकां पासत, सगळे आमचे राज चलयतल्या राजकारभाऱ्यां पासत आनीक आमच्या दायजा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माचे लागशिल्ले तयारेक 3ऱ्या दिसाक आयज आमी आसा आनी खेरीत भाशेन आमकां जोण एकल्याक सोडवण फावो करूंक वा सोडवणदार येता जाल्यार ही सोडवण आमी एकामेकाक दिवंक जाय, एकामेकाक पावोवंक जाय आनी ही सोडवण आमी खरेपणी जिवंक जाय. जशें आयज आमी आमचो गोंयचो लिबरेशन डे मनयता, आयज जायते जाण रस्त्यार येयल्ले आसात. आयज सरकाराचेर आड जायते जाण उलयतात. आयज लोक एके भाशेन जायत्या वायटान पडलेलो आसा. जाल्यार सगल्यो आमच्यो चुकी, जावं त्यो आमच्या राजकारभाऱ्यांच्यो गरजेच्यो, जावं आमच्या वेगवेगळ्या वडिलांच्यो, त्या सगळ्या चुकींचे हे मिसाचे भेटेन सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनान चिंतून कळान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुमया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें विचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें.
तुज्या देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या असोक्त मनशा सैमान जल्मलो म्हूण ओकोंड आनी थीर भावार्थान सोत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खोतखोतीत भोक्तीन समारंभूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुलांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानव. ताची पोतीन वाचडी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांजळी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तान बरीच चोत्राय धरून राव. दाकांचो रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गर्भेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतान देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इज्रायेल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंयतान आयला हें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडाबें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तान दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तान मोरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते अस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तोरणे पिरायेरतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यान सावन तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हज्या तोरणे पिरायेरतान तूं म्हाका शिंकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या अचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
वाजा मुखार कुणा करून दवरतलो जेसेच्या मुळांतूं काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना आबियासाच्या वांगडाचो जाकारियस नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुडयेची. चुकयनासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें. आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून धूप जोडूंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियस घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियस, तूं भिवूं नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजी पत्नी तावन तुका भुरगो जल्मतलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उचीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायेलाचे संस्थेंतल्यान जायत्या जाणांक दुनिया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटावंक खालतीनूय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियसान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पत्नी म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियसाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं आनी मोनो उरलो म्हणटच तांचे लागीं कुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुटयेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पत्नी गर्भेस्त जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मदें
भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें तुझ्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयचो मुक्ती दीस, गोवा लिबरेशन डे. आनी 60 वर्सां जावंक आमी आतां भितर सरता. आयचीं वाचपां जीं आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडल्यांत ती सोडवणेची खबर करता, सोडवणदाराची खबर करता, वो सोडवणदाराच्या येण्याची तयारेची खबर करता. जावं पयल्या वाचपान जावं दुसऱ्या वाचपान. पयल्या वाचपान आमी फुडाऱ्यांच्या पुस्तकांतलें आयकलां जे भशेन ही पोरजा, इस्रायल पोरजा जी रावताली ह्या फिलिस्तीकारांच्या हातांतली आपणाक सोडोवंक, तांकां जो सोडयतलो ताचो जल्म कळीत जाता. शुभ वर्तमानान सोडवणदार येवपाची तयारी करता आसतना ताची तयारी करतलो जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची खबर कळीत जाता. आनी हे दोनी खबरो ज्यो आसात वो दोनी घडण्यो आमच्या मुखार दवरल्यात, तातूंत कोणाची तरी सोडवण जाल्या. पयल्या वाचपान सॅमसनाची आवय जी आसा तिची एके भाशेन सोडवण जाली. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकता एलिझाबेथ जी इतली किकोन सोंसताली, बेमान सोंसताली, कित्याक भुरगें जावंक ना देखून, ती बीन असलीच सोडवण एके भाशेन भोगता. आयज जेन्ना आमी आमच्या गोंयची हो मुक्ती दीस, हो लिबरेशन डे जेन्ना मनयता, देवाक आमी आर्गां दिवपाक गरज. कित्याक आमीच आमचें राज चलोवंक, आमीच आमचे कायदे करूंक, आमीच आमकां जाय तांकां विचून काडूंक आमकां हो सयेग मेळ्ळो. 60 वर्सां जालीं, घटकराज अशें म्हणटा आमी तांकां. तेच बरोबर इल्लीशी दुखाची खबर. जरी तर आमी आमचेरूच नदर मारली, आमच्या गोंयचेर नदर मारली, जाल्यार सुरवात जेन्ना जाली म्हणजे पुर्तुगेज आमचेर जे राज चलयताले तांकां काडले आनी आमच्या हातान जेन्ना ही मुक्ती मेळ्ळी, लिबरेशन मेळ्ळें, त्या उपरांत जावन आमचें राज आमी विचून काडलेले आमचेर चलयतात. आमकां जाय तसले कायदे करतात, आमचे उदारगतीचो प्लॅनिंग करतात. पयलीं आमची युनियन टॅरिटरी आसली आनी मागीर मुखार वेता वेता आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो. आनीकूय मातसो इल्लोसो वयर पावंडो. स्टेटहूड मेळून आयज जे सुवातेर आमी आसा, ही 60 वर्सां मुक्तीची, आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारली, खंय पावलेले आसा काय. आमचें लिबरेशन जें म्हणलेलें तें आयज खंय पावलां. आयज ही उदारगत आमी समारंभूक पावता काय. कॅन वी सेलेब्रेट दीस डिवेलपमेंट, वो आमची स्वतंत्रताय, आमची मुक्ती आमी आयज सेलेब्रेट करूंक पावता काय. भोंवतणी पळयत जाल्यार कळटा की ना, हें आमकां भाग ना. कित्याक जरी तर आमी खरेंच मुक्त जाल्यात जाल्यार सगळे आख्खे गोंयकार मुक्त जावपाक जाय आनीक त्या गोंयांत दुख्खी जावपा सारकें कोण आसूंक नाका आसलें. काल राती आमचीं जायतीं गोंयचीं भाव भयणां आपलो प्रोटेस्ट मांडूंक आरोसी आसलीं. आयज जायतीं जाणां स्पीच कोत्तले, आयज जायतीं तरणाटीं आपलो ताळो उबारतलीं, आयज भुरगीं आपलो ताळो उबारतलीं, आयज टिचरी आपलो ताळो उबारतल्यो, आयज जायते विचून काडलेले जे आमचे आमदार मंत्री आसा तेय आपलो ताळो उबारतले. एक एकलो घडये आपणाक जाय तें उलयतले, जे भाशेन तांणी ही मुक्ती पळयल्या आनी जें कितें तांणी उलोवपाक जाय, व तेच बरोबर थोडे जाण जें कितें तांकां शिकयल्लें आसा ते भाशेन उलयतले. पूण खंय पावल्यात काय आमी. आयज आमचें राज कोणाच्या हातीन आसा. आमी विचून काडलेले आयज खरेंच आमचेर राज चलयतात काय आयज आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटा दीस इज अ सेंट्रल रूल, सेंट्रल लॉ. जाल्यार मुक्ती कसली, कित्यांतली आमकां सोडयल्यात. एके भाशेन जशें आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा,
कायलींतले काडून उज्यान उडयले. असली गोत आयज आमचेर आयल्या काय? जे कोण आमचेर राज चलयताले भायले, तांकां कुशीन काडपाक जितलेय प्रयत्न चल्ले, जितले फ्रिडम फायटर आयले आनी ही मुक्ती आमकां जोडून घेतली, जाल्यार आयज ही मुक्ती जे कोण आपणाच्या हातान घेवन आसात आनी जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली आसात सारखे चलयतात काय? तांकां जरी तर कुशीन दवरले जाल्यार आयज आमची पोरजां जी आसा पडलेली आसा काय कितेंय तरी? काय आयज म्हाका कित्याक पडला हो एक ट्रेंडींग टर्म जाल्लो आसा, म्हाका कित्याक पडला. घडये म्हणनात आमी सगळीं तोंडार आमच्या म्हणना, पूण आमचो एटिट्यूड ते भाशेन कांयच पडलेलेंच ना. कितें जाता तें जावं दी. कोण बोवाळ मारता तांकां मारूं दी, कोण मार खाता तांकां हावूं दी. पळोवया कितें जाता तें. आमचें आमकां पडल्यार पुरो. आयज असली गोत जरी तर आमचेर आयिल्ली आसा जाल्यार गुलाम जाल्या आमी. म्हणटच ही मुक्ती जी आमकां मेळोवन दिल्ली आसा ती मुक्तीच न्हय. आमी आयज गुलाम जाल्ले आसा वेगवेगळ्या फॅक्टर्सांचे. घडये आमी गुलाम जाल्ले आसा जांचे लागीं दुडू आसात, पयशे आसात. आमकां एक 500 रुपयाचें नोट आनी एक 2000 नोट दिलें जाल्यार आमची तोंडां बंद. हो आयज घडये आमी गुलाम जाल्ले आसा पदवेचे. जांच्या हातान पदवी आसा, जांकां आमी वेंचून काडलेले, ते आयज आमदार, मंत्री वो पंचायत चलयतात. आनी जरी तर तांणी आमकां धमकी दिली, आमचें कितें इलिगल आसा, आमचें कितें सारकें ना, ताचे विशीं आमकां एक कागद दाखयलें जाल्यार आनीक तोंड उगडना. मागीर कितें करतात तें करूं दी, चलता तशें चलूं दी. हांव तोंड उगडीत जाल्यार म्हजेर फार येतलो. आयज असलो एटिट्यूड जाला काय? घडये आयज आमी गुलाम जाल्या काय भिरांतीचे गुंड आसात. स्वता येतले, घर फोडटले, घर मोडटले, वो आमकां कामांतले काडटले, वो आमकां पयस ट्रान्सफर मारतले. भिरांत. आनी हे भिरांतीन, ह्या भिरांतीच्या गुलामपणान आयज आमचें तोंड उक्तें जावपाचें बंद जालां काय? जरूय आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता जें कितें सारकें ना आमच्या राज्यांत. एकामेका लागीं उलयता आसतना घडये दुसरे भाशेन उलयतात. वो आमच्या वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर मॅसेजी धाडटात. पूण जेन्ना तोंड उगडूंक जाय आनी एक बदल हाडपाक जाय तेन्ना कांयच सुटना. जीबूय सुटना, दोळेय सुटनात, हातूय सुटना, पांये सुटनात, सुसेगाद आसात. ही खरी आमची मुक्ती काय? हो प्रश्न आमकां मुक्ती दिवपाक जितली तयारी देवान केल्या, जशें आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां, देव बेश्टोच मुक्ती दिना पूण तयारी करता. आनी ही तयारी जी देव करता आनी आमकां मुक्ती हाडटा, ती जरी तर आमी आमच्या जिवितान घेवंक पावना जाल्यार कितें फायदो काय हाचो? म्हणटच आमकां स्वतंत्र न्हय पूण आमकां गुलामूच जावपाक जाय. आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या दिसाक आसा 19 डिसेंबर 60th year ऑफ आवर लिबरेशन, जाल्यार खरेंच दर एका गोंयकारान आयज विचारपाक गरज, देव म्हाका सोडवण दिता ती हांव म्हज्या जिवितान जियेतां काय सोडवण दिल्लो आसतनाय परतून परतून त्याच रेबान लोळटा, त्याच गुलामपणान परतून वयता? म्हाका सोडवणूच नाका. ही जबाबदारी आमची जण एकल्या गोंयकारांची. आनी जरी तर आमची स्वतंत्रताय, आमची मुक्ती खंय तरी बिगडलेली आसा जाल्यार ती परतून जाग्यार घालपाक आमकांच वेंचून काडल्या. तयारी चालू आसा देवाची. केन्ना करतलो, कशे भाशेन करतलो तें देवाचेर धरलेलें आसा. पूण आमकां जण एकल्याक जरी तर वेंचून काडल्यात, आमकां जरी तर जण एकल्याक हो उलो मारलेलो आसा, ही तयारी आमचे वरवीं देवाक जाल्ली जाय जाल्यार जरी तर आमी कॉपरेट जायना, सहकार दिना देवाक, जाल्यार दुबावबेरीत आमी गुलामांच उरलीं. तर हें सगळें गुलामपण काडून आमी जेजूच्या हातान घालुया. जो सोडवणदार आमकां जुल्मूक येता, ह्या सोडवणदाराक आमी घेवंक तयार जाता आसतना विस्वास धरुया, आयकुया देवाचें उतर. जाकारियासान देवाचें उतर आयकूंक दुबावलो, हो प्रश्न केलो, ताचें उतर बंद जालें, मनो जालो. एलिझाबेथ जी बेमान सोंसताली, तिका जेन्ना ही खबर मेळ्ळी की आपूण गर्भेस्त जाल्या, ती आपलो बेमान घेवन भितरूच रावली पयलीं. आनी मागीर तिणें म्हणलें, हें सगळें देवान म्हजें सवें केलां, म्हाका सोडवण दिवं.
आयज जरी तर आमी चिड्डल्लीं आसां, आयज आमी बेमान सोंसता, आयज आमी ओकमान सोंसता, आयज आमकां थ्रेट्स येतात, जाल्यार हे सगळे देवाचे येवजणे प्रमाणे आसा म्हूण स्वत मानून जो वावर आमी आमचेच पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या भुरग्यां पासत आनी फुडले पिळगे पासत करूंक जाय, तो करूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेन मागून घेवया. Yatni kunoso morbida Amci monaso morbuya Atmi kuno doyar koda Kalsa amci doyar korya Yatni dakaros petroida Ami alaji petroya Krista rogoto kolida Pio ami agi savya म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शांती सुबेच्या गांवांत सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो कोनवाळ्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देण ही मोयपासान मानून घे आनी तुज्या असोक्त भुरग्यांची भेटवणी तुजे अगणीत पदवेन पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट कोर गोटुया. आमी ओंडोगा आनी एकाशिले पियेता. कितलेच पावटी तूं वैभवानी सो. आमी तुजें बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मुक्त जाल्लें गोंय आमचें आमच्या हातान देवान दिलें. देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी आमी सगळ्यांनी तें बरें सांबाळूंक आनी हें गोंयचें दायज आमचे फुडले पिळगेक आमी दिवंक आमकांय कृपा मागुया. आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट आज आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षां तशेंच आमची पातकां बस आनी आमकां ताळमेळ करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका दुसऱ्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगालाचे मोगालाचे येसू तूं भोव संस्कारान तो पळय संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोद मागता. सगल्या वस्तूंवर सगळ्या हांव वस्तूवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे गुळे तुका हांव संस्कारान संस्कारान घेवन सोकोना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Sorgi obro Jesu bilo Amka oslo Favor naslo Amco Jesu Jehozano Amce admi Buke Paulo Jesu wyiduje od moduka i ugrata. Jesu wyiduje od moduka i ugrata. Sorgi Jesu dita amplitudas sumor pita deva mendo apunsaka amamosyam kaugita Jesu wyiduje od moduka i ugrata. Jesu wyiduje od moduka i ugrata. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या उदेलो. शांतीच्या मार्गार चलूंक आमकां वाट दाखयतलो. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा,
तुज्या हातांतलीं आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरले ती देणी आसूंक तूंच आमकां कुरपा दी. अशें आमच्या सोडवंडाराचो जुल्म नितोळ निर्मळ काळजांनी समरंभूंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमचो गोवा लिबरेशन डे तुमकां सगल्यांक आमी परबीं दिता. 60 वर्सां जेन्ना बसतात तेन्ना जें कितें बरें आसा आमच्या गोंयांत ताचे पासत खुशाल जावया. जें कितें बरें ना तें निठायेर घालूंक आमी सगलीं बाराबर वावरुया. आनी हे भाशेन आमची मुक्ती आमी जिवंक कोणाचीच वा कित्याचींच गुलामां आमी जायना जावंक आमकां कुरपा मागुया. आनी हे पृथ्वे खातीर मागणें आमच्या पाप साहेबा बराबर आतां आमी देवाक उबारुया. सर पदवेदारा देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां कुरपा दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सगल्याक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या उगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, ओजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसा म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीरबळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आयज आमचो गोवा लिबरेशन डे मनयता आसतना आमची तरणाटीं सगल्यांक बो करून वाडलेल्यांक, आवय बापायंक आनी वडिलांक उलो मारतात. हें सेलेब्रेशन करूंक आयज पणजे येवंक, पणजे सुमार 2 वाजता सगल्यांक जमा जावंक तांणी मागलेलें आसा. बस स्टँड आसा, पाटो प्लाजा जंय आसा थंयसर. तर जाता ते भाशेन ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमचो सांगात दिवंक आमी आवय बापूय वाडलोलीं आसात तीं या. कित्याक तांकां आपलें गोंय सांबाळूंक जाय आनी सद्याक जें कितें सरकार करता तें तांकां मान्य ना. आनी तीं सरकाराक सांगपाक सोदतात हीं भुरगीं तरणाटीं बरे भाशेन झगडीं केस्तांवां करून न्हय पूण शांततायेन इन अ पिसफूल मॅनर. त्या पासत ह्या आमच्या भुरग्यांक, ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमी सांगात दिवंक आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आसा. म्हणटच ज्या कोणाक वेळ आसा आपल्या भुरग्यां पासत, आपल्या तरणाट्यां पासत आनी तांच्या फुडारा पासत तांणी सगल्यांनी आयज तांचे बरोबर पणजे शारान जमा जावचें आनी तांचे बरोबर हो मुक्ती दीस, हो लिबरेशन डे मनोवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. Sodas ami Boży, Grusiadados ami Radzie, Bogaci winek zbory, Babojna dziwinek koje. Grusiadados ami Boży, Grusiadados ami Radzie, Bogaci
지윗 예쿠스 보레 바보이나 지윗 내코레 암치카사 고시나다 미토라오네 오레우다 암소바푸 아사소다 암체도수 암체바다 구샤 소다 사미보시 구샤 나도 사미라체 보다 지비데 쿠스보레 바보이나 지비데 코레 구샤 소다 사미보시 구샤 나도 사미라체 보다 지비데 쿠스보레 바보이나 지비데 코레 गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो गावन मोरूंक नाका ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो धाडाय रे ईमेल धाडाय रे बिजुड कित्याक जाताय रे ईमेल धाडाय रे